उदकाक पावलें उदकाक पावलें तो दूर कोगळो बिळो ते मातशें दाखोवचें पडटा मातशें कितें कारण आमी हें करूं आमी दोंगरा करूं सगळे दोंगरा करता हांगा इतकें लागता म्हाका मोठी दिसता तूं वाडला तेन्ना आमी आयज जो वयर आमचो कदंबा प्लॅटो आहा चिमला तेज्या वयरच्यान दोंगरारच्यान सकयल आमी येयल्ले आसा आनी आमकां कळ्ळें की हांगसर खंय तरी एक व्हडलोसो मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून आनी पळोवंक गेल्यार आमी शॉक जाले की दोंगराच्या सकयल सारके प्लॅटोच्या सकयल इतले व्हडलो वो मागीर आमी व्हिडिओचेर दाखयतले तुमकां इतले व्हडलो प्रोजेक्ट्स येता आनी ऑलरेडी आमचे कडेन डॉक्युमेंट्सूय थोडे पावल्ले आसा जे RTI थ्रू RTI 8 ब्लॉक्स येता 8 ब्लॉक्स म्हणल्यार 8 व्हडले टावर्स फाटल्यान दिसता तसले 8 टावर्स येता आनी एक टावर धाकटो एक मिनी टावर या 9 टावर्स येता आनी अरावंड 100 अपार्टमेंट म्हणजे 100 फ्लॅट्स आसतले आनी थंयसर मागीर तेंचे तुमी पळोवंक शकता की स्विमींग पूल्स आसा हे आसा जेन्ना गांवांत बेजीक सिवील इन्फ्रास्ट्रक्चर ना सारकें हांगा गार्बेज डिस्पोजल जायना हांगसर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ना हांगसर मागीर आमचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना वॉटर स्टोरेज फॅसिलिटी ना उदकाची स्टोरेज लायटीची शॉर्टेज आसा उदकाची शॉर्टेज आसा तरी पूण हे इतले मेगा प्रोजेक्ट्सांक हे मल्टी ड्वेलिंग युनिट्सांक इतले कशें परमिशन मेळटा तेंच कळना कित्याक आमी पंचायतीन आनी ग्रामसभेन ठराव मांडला की असले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका म्हणून आनी जर तुमी हाडूंक सोदता तुमी जर दिवंक सोदता तेजे कितें फायदो आमकां ते तुमी सांगचें आनी पयलीं ग्रामसभेन मांडचें म्हणून आतां हे तुमी कळटा की इतले रॅपीड पेसीर हें काम चालू आसा हांगसर तांकां उदक खंयचें मेळटा तेवूय व्हडले प्रॉब्लम आसा बोरवेली मारला आसतल्यो मागीर रोड सारको नासतलो तेंचो 8 मीटर 6 मीटर 8 मीटर तेय भानगडी आसतल्यो कित्याक सकल्यानच्यान रोड एक्सेस रोड आहा तो व्हेरी नॅरो आसा कित्याक एकूच रोड आहा विलेज रोड आहा तो मेन रोड तोवूय धाकटो आसा मागीर तेच्या भितरलो वयलोय रोड आहा तोवूय धाकटो आसा आनी हे पट्टा आमकां सांगलां की हे पट्टा वॉर्ड 7 पट्टा वॉर्ड 7 थंयच्यान चालू जाता आमचो आनी मेन म्हणल्यार आमकां हेवूय कळ्ळें आसा की जो फुडल्यानच्यान तेजो बोर्ड आसता तेचो तेच्यांनी की ह्याच 2022 ताका लायसन्स दिल्लें आसा खंयचे कोण सरपंच आसलो तेन्ना आमकां ते काडची पडटली खबर जर मनीशा आहले काय आतां तो संदेशान दिला ते आमकां काडची पडटली मात इतलें चल्लां की आमकां हेवूय कळलेलें आसा की हो सेम जो अडवल पालकर जो बिल्डर आसलो तोच तेजे प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट आमी चिमल्यान हाडयला एक तो तुमी पळयला आसलो मसंडी कडेन क्रिमेटरी तो कसली इल्लिगलिटी थंयसर करता कसो तो थंयसर क्रिमेटरियम दाखयना ओपन स्पेस दाखयना सो हांगसरूय तसल्योच भानगडी आसतल्यो काय ते आमी पळयतले आनी तुमच्या मुखार मांडटले आनी हो एक श्राप कसो जाला हो बिल्डर जो आसा हो जागे घेता आनी मागीर हो श्राप जाला आसा 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ते सायडीक हाडिल्ले आतां हे सायडीक तो पावल्लो आसा चिचवाड्यार पावल्लो आसा सो हेजो इफेक्ट दाखोवपाक मुद्दम आमी फूल दोंगरारच्यान येयल्ले आसा आनी हो हिडन हांव म्हणटा की हो हिडन एक मेगा प्रोजेक्ट हो रस्त्यार वयल्यान दिसना तो कोणाकूच फुडें वाटून 8 टावर्स असल्यो बिल्डिंगो 8 टावर जशें तो त्या वज्रा आसा तेच्याकून व्हडलो सामको मेगा मॉन्स्टर प्रोजेक्ट आनी हेजो इफेक्ट इतलो जावपाचो आहा गांवांत की तुमी सांगूंक शकना लोक मायग्रेशन येतले की मायग्रंट लोक येतले रावपाक हांगा भायले लोक येतले आमचो काय लोक इतलो चिमलाच्या लोकांक काय हांगासर फ्लॅट नाल्यार अपार्टमेंट घेवपाक ताकद ना नाल्यार घेवचीय ना ते मे बी कित्याक हांगासरले ते सायड इल्ले सगळे पंच मेंबर कित्याक ओगी आहा तेच कळना वा आमच्या ग्रामसभेक कित्याक मांडना तेच कळना कित्याक लोकांक वो दिसत ना म्हणून आमी आयज दोंगरा वयल्यान पळोवन सारको खूब व्हडलो स्ट्रेच 10 मिनटाचो स्ट्रेच चलून हांगसर दाखयल्ले आसा आनी सद्या उदकाचो सोर्स कितें आहा की धाकटो रोड धाकटो आहा थंयसर मागीर थंयसर मेन रोडूय धाकटो आसा आमकां हेवूय कळ्ळां की हांगा ओपन स्पेसीच्यो भानगडी आसतल्यो कित्याक थंयसर तेणी ओपन स्पेसीच्यो भानगडी केल्ल्यो आसा ऑलरेडी आमी ग्रामसभेक सांगलेलें की वॉर्ड नंबर 7 हो प्रोजेक्ट चलता म्हणून ओपन स्पेसीस बेजी चवकशी करा म्हणून आनी हो बिल्डर हो श्राप लागलेलो आसा आनी फूल पंचायत बॉडी एक पंच मेंबर आमचे 10 पंच मेंबर जे आसा एक पंच मेंबर सोडून ती सगळीं पंच मेंबरां हे प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता अशें तरी आमकां दिसता की इतलो प्रोजेक्ट जेन्ना आमी सांगले की ओपन स्पेस हांगसर पळय की आसा काय ना ते तेंच्यांनी कांयच पळोवना हांव म्हाका भाऊ कळ्ळें की तेंच्यांनी आमकां वाट दाखयली दोगांय भावांनी वाट दाखयली कशें प्रोजेक्ट कित्याक सकल्यानच्यान आमकां एंट्री ना सो तेणी सांगचे की हेजो इफेक्ट हांगा पयलीं कशें आहलें कितें आहलें सांगचें तेणी पयलीं हांगासर सगळे काजू बिजू आसले आनी आतां ते काजू झाडां मारून तिणें व्हडलो प्रोजेक्ट हाडला आतां हांगाच पळय कितको कोयर आसा आनी मागीर कितको कोयर जातलो आतां उदकाचें शॉर्टेज आहा उदक ना लायट म्हणल्यार 2दा तरी दिसाक 2-3दा लायट वयता 2 वरांनी लायटूच आसना हेजेर सरकार कांय विचार करना पयलीं
बेजीक फॅसिलिटी हाडचे मागीर व्हडलेले प्रोजेक्ट हाडचे आनी आमकां ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो कितें आसा आमचे जमनी काबार करीत रावला आनी आमकां रावतलो जाल्यार प्लेसी ना इतक्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक आमकां कांय कोण वेल्यू दिवपाचें ना आमी सुकले म्हणटले गरीब लोक म्हणटले तुमकां कशें जातले तुमकां फ्लॅट घेवपाक रायटूच ना म्हणटलो अशें आतां सारकें चलता ह्या फुडें मागीर कितें जातलें आमी मायनॉरिटीन जायत जायत वयतले आनी आमकां लोक मागीर खूब त्रास करतले आमकां जॉबाक आमकां खंयच काम गावपाचें ना कित्याक हे सगळे आमचे नॅचरल सोर्स आहा ते डिस्ट्रॉय करता हालें सगळें आमी पयलीं कोणाच्या काजूनी वचून सत काम करून आमचे निर्वाह करतालो आतां तें मेळपाचें ना फुडें फुडें सरकार स्वयंपूर्ण म्हणटा सरकार स्वयंपूर्ण कसलो हे आमचे नॅचरल सोर्स डिस्ट्रॉय करून स्वयंपूर्ण करूंक सोदता काय आमी सरकारा फाटल्यान भोंवपाचें आमकां काम दी म्हणून सरकारान चिंतूंक जाय पयले आमचे सोर्स आमी शेतांनी काम करून आमी जगताले आमची फॅमिली जगताली तुमी न्यू सिस्टम हाडूंक जाय शेत कशें करपाचें दोंगर कशें काजू कशें करपाचें हेजेर विचार करूंक जाय डेवलॉपमेंटाचें कसलें हे डेवलॉपमेंट न्हय हे फक्त जमनी खावपाचें एक सरकारान शेड्यान करता थँक्यू चलो व्हडलो प्रोजेक्ट येयला 8 बिल्डिंग 8 असले बिल्डींग 8 व्हडल्यो बिल्डिंगी आसा आयज तुमी हो प्रोजेक्ट येयला पूण हो लोक आमच्या सगळ्या लोकांक मार बसता हांगा बिल्डिंगे जाल्यार पूण उदक सगळें डायरेक्ट सकयल वयता आनी आमची शेतां पाडीक पडटा व्हडले बिल्डिंगे गांवांनी जाले जाल्यार सगळो चिंबला गांव काबार जातलो आनी गार्बेज सगळी रस्त्यार पडलेली आसता आनी ते आमचे BJP सरकार इल्ली गार्डनां दाखयता दोंगर काबार करता आनी रस्त्यार इल्ली दाखयता ते लोकांक हे सगळें पिशान काडटा शेतां पुरयता आनी रस्ते करता कोणाक लागून आमकां लागून गोंयकारांक लागून सगळ्या भायल्यांक लागून उतून गोंयकारांक कांय रुपया सुद्दां प्रॉफीट ना इतकें करून सांगून दोन उतर सोंपयता थँक्यू तसं पुढे तो हे मार पुढे या मोठं भितर चालू